लायटीचे भुंयगत केबल घालपाक दिवचल शारात सध्या जे रस्ते खणल्यात ताका लागून पावसा साबार समस्या आणि अडचणी उपरासतल्यो अशी भिरांत दिवचल गट काँग्रेसीन उक्तायला। हाचेर ताकतिकेन उपाय काडचो अशी मागणी काँग्रेसीन केला। महेश भांबरे आणि मनोज नायक हांच्या फुडारपणा खाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वीज खात्याच्या कार्यकारी इंजिनियराची भेट घेवन तांकां निवेदनूय दिलें। मजगती PWD, वीज खातें आणि नगरपालिका हांचे मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान केबल घालपाचें काम सुशेगाद चल्लां आणि ताचेर कोणाचेंच नियंत्रण ना अशें काँग्रेसीन म्हटलां। आज आम्ही काँग्रेस दिवचल ब्लॉक अशें म्हणून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयिल्ले जे प्री मॉन्सून वर्क जे आसा ते जाग्यार घालपा खातीर किंवा ताजें काम खंय पर्यंत पावलां हाजो एक आढावो घेवपा खातीर आमी एक डेलिगेशन घेवन ते पाविल्ले। आणि त्याच बरोबर जे अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा ताचे जे डेंजरस काही जंक्शन जे आसा ताचे काम खंय पावलां, कारण अशें कळून चुकलां की ते प्रॉपरली ताजे कडेन डिझायन ना। वेन वी आस्क फॉर अ प्रॉपर लेआउट ऑफ दॅट अंडरग्राउंड केबलिंग दॅट इज मिसिंग। आणि हाका लागून फुडें येता त्या पावसान, कारण पावस आता सादारण 8 ते 10 दिसां भितर पावसूय हांगा तेंकिल्लो आसा, तेन्ना लोकांकूय त्रास जाता, दिवचलकारांक त्रास जातले। त्या बरोबर भायले जे कोण कोण येतात तांकां लक्षांत येवचें ना आणि हाजो प्रॉब्लेम जो आसा तो खूब जावपाचो आसा। लोकांक अक्षरशः म्हणजे स्कुटरी घेवन वतात, गाडये घेवन वतात, तो हो प्रॉब्लेम जो आसा दॅट वील क्रिएट केओस। सो आमी हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे लक्षांत हाडपाक म्हणून हांगा आयिल्ले। दिवचले जे अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम चालू आसा त्या संदर्भात आता आमी हे कडेन उलोवन आयले। एक दिसून येता की ज्या तरेन सगळे कडेन खणून दवरला, पयली गजाल म्हटल्यार हो टायम न्हू ते खणपाचें, हे जावपाक जाय आसलें 2 म्हयने पयलीं। आनी जरी तुमी खणले ते खणून जेन्ना ते खड्डे पडल्या थंयसर फक्त माती घालून दवरल्या, प्रॉपर टार करूंक ना तेका। पण आयज आनी एक गोष्ट अशी दिसून येता की बाबा तुमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आणि PWD आणि म्युनिसिपालिटी हेंच्या मदीं कॉर्डिनेशन ना। पूण हेतून सफर कोण जातलो? कॉमन मॅन। दुसऱ्यो ज्यो गाडयो इंडस्ट्रीन आतां वयता पळय, इंडस्ट्रीन जावं रोलिंग मिला वाटेन, थंय इतले खणून दवरला सायडीन की जर एक टायर सुद्दां भायर गेलो जाल्यार ते सगळे जे लुकसाण जे आहा पळय ते कॉमन मनशाक बेर करचें पडटलें।